भारत जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो करो आता आमचे गोयचे जो ग्रुप आयला हांगा रोली खोली कॅम्पाक हां जो परवा ट्रेकिंगेक वतलो हां सो तांचें रजिस्ट्रेशन चालू आसा हां आनी ताजे नंतर ते ते रजिस्ट्रेशन 2 दीस हांगा आसतले 2 दीस आसतले आयज तांचे रिपोर्टिंग आसा फाल्यां एक्लमॅटायजेशन वॉक आसतलो ल्हानसो आनी परवा तांकां फ्लॅग ऑफ करून तांकां ट्रॅकाक धाडटले 4 दिसाचो ट्रॅक हांव गोंयच्यान आयला गोंयच्यान म्हणजे खंय कॉलेजीन गोवा धारगड दारगड हाजे पयलीं आयला ट्रॅकिंगाक ना ना म्हजो फर्स्ट हिमालयन ट्रॅक First. खोली वता फर्स्ट आनी कोण आले तुजे बरोबर म्हज्या वांगडा म्हजे फ्रेंड्स आहेत हांव गोंयच्यान पणजेच्यान हां. हांव म्हजो वयाच्या बरोबरूच हिमालयन ट्रॅक आय गेस चवथो हां त्या फावटी पयलीं खंय खंय गेला पयलीं म्हजो पयलो आशिल्लो हमतापास दुसरो जालो म्हजो केदारकंठ विंटर ट्रॅक आनी तिसरो जालो दलावजी विंटर ट्रॅक हो म्हजो आतां सेकंड समर ट्रॅक विथ वायचे आतां 4 पावटी करतकीर तुका दिसलें गोंयची हेर तरणाट्यांक घेवन येवचें म्हण तुजे फ्रेंड सर्कलांक तूं आंग घेवन आयला हांव पयलींच्यान लागिल्लो सगळ्यांच्या फाटी हां. ह्या मनशाक हाडपाक म्हाका 10 वर्सां लागली अरे वा ताच्या म्हजो खातीर पयलो आयला ट्रॅक 10 हांव. वर्सां पयलीं जाल्लो हां हां पूण म्हाका एक सांग तुका हांगा कितें थंडीचो किंवा
कसलो प्रॉब्लेम कितें आहा ना ना काय प्रॉब्लेम ना. नेचरा कडेन आस्वाद घेवपाक तुका आवडटा गोंयच्यान आयल्या म्हाका दिसता तुमी हाजेर रेल्वेन आयल्या मंगला एक्सप्रेस खंयच्या केन्ना पावले तुमी आम्ही सकाळी सकाळी ना दनपारां 1:30 पावली दिल्ली पावली दिल्ली आनी मागीर कशी आयली मागीर फ्रॉम दे आमकां बस केली 4 कसली बस? एसी रिक्लायनर बस असली एसीची जी आमकां सांजची 5 सुटली आणि ती डायरेक्ट सकाळी 6:30 कितें तरी कुल्लू पावली बेस कॅम्पार घेवन येयल्या आणि मागीर फ्रॉम दे आमी 2 किलोमिटर्स येयला हांगा भितून आमच्या बेस कॅम्पाचेर हांगा वेगवेगळे तरेचे लोक मेळ्ळे आमकां थोडे रेडी आसले ट्रेकिंगेक तेंचो स्टार्ट करपाक दीस आणि आमी बाकीचे जस्ट येयले सो आमी आमचो पयली टेंट बीन पयलो आमी सगळ्या लोकांक मेळ्ळे बिळे आमकां मिसीनी इंट्रोडक्शन बीन दिलें कशें कितें तें म्हजे ट्रेकिंग एक्सपिरियन्स तशे खूब आसा म्हणजे म्हाका कॉलेज पासून हांव धेंपे कॉलेजान जेन्ना आमचो पयलो ट्रॅक हांवें केल्लो इन 80s तेन्ना पासून हांव मदीं थोडोसो गॅप घेवन आतां हांव खूब वर्सां ट्रेकिंग करतां आनी यूथ हॉस्टेल ऑफ इंडियान म्हाका बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिली कंटिन्युअस फ्रॉम 2009 हांव ट्रेकिंगाक आसा आतां हें म्हजो फर्स्ट हिमालयन ट्रॅकाचो एक्सपिरियन्स पळोवया तशी तयारी करून आयल्या पयलीं खंय खंय गेलो तूं हांव तशें आउट स्टेशन म्हणजे मेंगलुरू केला मागीर 2-4 हांवें अशें लागींच केला कळसुबाय केला आणि तशें गोंयान आनी महाराष्ट्रान खुबशें केला म्हजें नांव डॉक्टर नेहा चातेम हांव म्हापसाचें हां आनी ह्या ट्रॅकिंग प्रोग्रामा खातीर येयला हां कितें तुका कितें अनुभव घेवपा हिंगा कसलो अनुभव घेवपा हांव फर्स्ट टायम अशें ट्रॅकिंगेक आं. येयला हिमालयाजान केन्ना येवंक नासलें सो फर्स्ट टायम अशी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां गोंयच्या भुरग्यांक मेळ्ळा सो तीच एक्सपिरियन्स करपाक येयला हांगासर माझं नाव रोशन कामते हांव म्हापसाच्यान येयला हो म्हाजो सेकंड टायम हांव मनाली विजीट करता आनी आय थिंक लायक आमकां एवरी इयर येवंक जाय बिकॉज फूल इयर आमी बिजी आसता कामाक स्ट्रेस आसता सो हांगा येवन मातशें नेचर मातशें बरें आसता सो आमी रिलीफ जाता आनी हो प्रकृती मातसो मायंड फ्रेश करता आनी आमकां न्यू थिंग्स शिकपाक हेल्प करता सो हांव सजेस्ट करता एवरी वन मातशें ट्रॅवल करूंक जाय बिकॉज जितले आमी ट्रॅवल करता इतले आमी शिकता न्यू थिंग्स हम गुजरात से हैं. हाँ कितना टाइम आया इधर कितना यह साल तीसरा दिन है. हाँ हाँ तीसरा दिन है. हम सरपास के लिए जा रहे हैं. सरपास सरपास के लिए कितना फुट है 13,000 वो 12,000 12,000 के आसपास पहली बार आए यहाँ सरपास पहली बार. इसके पहले हमने चंद्रखानी पास किया है. अच्छा ये दूसरा है सरपास. तो ये सरपास first मौसम कैसा है time. मौसम तो पता नहीं कैसा होगा वहाँ पे. आम्ही सद्याक आता आसात हिमालयात हांगा हे मणिकरण ज्या जाग्यार तो न्हंय हिमालयांतल्यान व्हांवता ही आमकां दिसता काले भागान तप्त उदक जें तापता हाजे झरे आसात आनीक ह्या हिमालयान गोंयच्यान जवळ जवळ 200 पेक्षा जास्त युवक हे पदभ्रमण म्हणजे ट्रेकिंगा खातीर आयल्यात. यूथ हॉस्टेल इंडिया असोसिएशन ऑर्गनायज जें केलां ताज्या मार्फत गोंयच्यो युथूच न्हू तर जाणटेलेय ह्या ट्रेकिंगाक तांणी भाग घेतलो आसा. एक कडेन सारपास हे बर्फार भाग जो आसा त्या जवळ जवळ 12,000-13,000 फुटांचेर हे लोक पदभ्रमणा खातीर ट्रेकिंगा खातीर वयतले. तर दुसरो रोली खोली म्हण आसा त्या भ्रमणा खातीर म्हणजे त्या जाग्यार वयतले. काल 2 दिसां पयलीं ट्रेनीचेर थोडे लोक आयल्यात तर थोडे लोक बाय फ्लायटान म्हणजे विमानान आयल्यात. कालच्यान गोंयच्या लोकांनी ट्रेकिंगाक सुरवात करूना फक्त प्रशिक्षण म्हणजे व्यायाम कसो करप कशें मावंटन चडप दोंगर कसो चडप हेच ट्रेकिंग सद्या तांकां दितात आनी प्रत्येकाची काळजी हांगासरले जे आमचे गोंयचेच कांय जाणटे जे आसात उदाहरणार्थ मनोज जोशी ह्या सारके मनीस ह्या ट्रेकिंगाक जे जाणटे नेणटे भुरगे कोण आयल्यात तांची खबर घेतात तांकां मार्गदर्शन करतात तांकां ट्रेनींग दितात. सकाळच्या 5 वरांचेर उठून फाल्यां तांकां ट्रेकिंग प्रत्यक्षान सुरू जातली. पोरांच्यान ते ट्रेकिंगाक वचपाक लागतले मावंटनाक आनीक जवळ जवळ 10 दिसांचो ट्रेकिंग करून ते परत गोंयान वतले. गोमंतक टीव्ही खातीर हिमालय मणिकरण सावन रिपोर्टर सोयरू.